बाणस्तारी जाल्ल्या भिरांकूळ अपघाता उपरांत गोंयच्या ड्रंक एंड ड्रायव्हाच्या घटनेचेर नियंत्रण हाडपाक बार्रांच्या भायर सादे विशांत पुलीस तैनात आसतले। सोरो पिवन गाडी चलोवप्यांचेर कारवाय करपाक हो निर्णय घेतिल्लो आसा अशी माहिती येरादारी पुलीस विभागाचे उपअधीक्षक सिद्धांत शिरोडकर हांणी दिली। ड्रंक एंड ड्राइव याच केशी वयल्यान म्हणजे याच फाटभुये वयल्यान आता गोंय पुलिसांनी एक स्टेप फुडें घेतला। ते म्हटल्यार जे लोक ड्रंक करून ड्राइव करतले तांचेर आमी कडक कारवाई करतले। आणि दुसरी महत्वाची म्हटल्यार गोंयच्या प्रत्येक बार्रा भायर पुलीस अधिकारी हो सिव्हिल ड्रेस करून भायर रावतले। आणि जे लोक भरपूर पिवन म्हणजे जेका उबे रावपाक जायना सुद्धा तसे जे लोक कोण बार्रा भायर आमकां मेळत जाल्यार तेंचेर आमी कारवाई करतले आणि ही कडक कारवाई जातली अशें पुलीस अधिकारी सिद्धांत शिरोडकर हांच्यांनी माहिती दिलेली आसा। जाल्यार लोकांनी सारकी सादूर रावपाक जाय। जो पिता ताणें सारकें सादूर रावपाक जाय, कारण म्हटल्यार आतां गोंय पुलिसांनी ही एक स्टेप फुडें घेतलेली आसा। आणि आतांच एक विजय सरदेसायन हाचेरूच एक भाश्य केला। ते म्हटल्यार सरकारान हो लॉ हाडला हे महत्वाचे आसा आणि खरें आसा, पूण बार्रा भितून वचून पुलीस तांचेर कारवाई करपाक शकना। अशें करप जाल्यार तेका हॅरेसमेंट अशें म्हणूं येता। समज जर गाडी चलयतना म्हणजे अल्कोहोल पिवन समज जर गाडी चलयता जाल्यार तांच्यांनी तांचेर कडक कारवाई करूं येता अशें भाश्य विजय सरदेसाय हांच्यांनी केल्लेलें आसा। आमी बार्रा भायर रावूनय सिव्हिल ड्रेसान पुलीस अधिकारी सिव्हिल ड्रेसान रावन तांचेर लक्ष दवरतले अशी माहिती पुलिसांनी दिल्ली आसा। जाल्यार सगळ्या गोंयकारांनी हाचेर लक्ष दिवचें।